आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंद्राळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवचा सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमका समेस्तांक आम्ही दोघी सेजरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या 38व्या अंगड्याक मोगासो येवकार मागता. मोगाचून आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक जावन आसात युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर. हर एक अंगड्याच्या पहिल्या लकी विनराक धर्मार्थ हेल्थ चेकअप करच्याक एक फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड इनाम जावन दितात आणि तांच्या संगात सहा पोषक जावन आमच्या कार्याक संगात दिल्ली आसात मानस वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, लाकिनी केक शॉप, आयडियल चिकन, रेक्सिन सेंटर आणि वीटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लाइटिंग. मोगाचे वीक्षकांनो, आम्ही ह्या प्रकृतींत जियेता आणि मनशाक तशेंच प्रकृतीक विशेष जावन असो एक अपूर्व असो संबंध असा म्हणच्यात की त्यांचं सुख जावचें ना. ह्या दिसांनी आम्ही प्रकृती सांगत वेळ करसून जो इंगिये कडेन उणें जाला जाल्यार आदलो काळ तर आदल्या काळा विशयान आमी उलोवचें तर सदावत आमी प्रकृतींत सांगत आमी वेळ पसार करतले आणि प्रकृतींतून कितें आमकां मेळ्ळां आणि आमी मस्त खुशी पावतले. तितले मात्र न्ही, ताच्या सांगता विविध संगती प्रकृतींतून लाभले आमच्या चलत्या जिविताक आमी वापरतले आणि ताच्या सांगता खेळूंक आमी तशेंच करतले. पूण ह्या दिसांनी काळ इल्लोसो बदलला, प्रकृती नाश जावचे चड आमकां पळोवंक मेळटा. पूण आमच्यो आदल्यो यादी अजून खंडीत जिवाळ आसा म्हणच्याक चूक जावची ना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या पुर्वजांनी जावं पुरो आमीच ल्हान आसतना विविध खेळ खेळिल्ले, आमच्या भोंवतणी लाभचे वस्तू सांगता खेळ खेळिल्ले वा गाद्या मेरेर खेळिल्ले, गाद्यांत कसचें पळयल्लें, अशे जायतितले अनुभव आमच्या मदगात आसात. तर त्यो यादी परत जिवाळच्याक आनी परत उडासन हाडच्याक आयचो अंगडो आमी सदर करन आसा. तर आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल कितें म्हणून तुमच्या टीव्ही पडद्यार आमी घालता. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल आसा ताची तस्वीर येता, फोटोय तुमकां येता. सवाल आसा, आदल्या काळार गादे कोसूंक हे हातेर वापरतले आणि ह्या हातेराचे नाव कितें म्हणून आमी तुमकां येदोळचो. सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार आसा आणि पिंतुरी आसा. 16 जण घरांत कोण आसात, 16 जणांनी हे पळयलां म्हूण हांव पाती येता. हाच्या एका कुशीक रेड्यांक बांदूंक आणि एका पंताक कस्तल्याच्या हातांत हे हातेर आसतले. हाचे नाव कितें? 4 ऑप्शनां तुमकां टीव्ही पडद्यार आमी घाल्या आणि ऑप्शन्स अशी आसात: कुडार, कोयतो, नांगोर, कोदांटी. सारकी जबाब सांगच्याक पयलो उलो हांगासर आसा डोराबाई पिचे येतावन. डोराबाई नमस्कार. सी, ऑप्शन सी. इल्ले वाचून सांग डोराबाई. उलो केल्याक तुमकां देव बरें करूं. मुकलो उलो हांगासर आसा अरवातावन लिशा लायनर आसा. हॅलो. हॅलो लिशा, कशे आसात? आमी बरी आसा. अरवांत कितें काम करतात गी? घरात आसचें गी? ना, बँकान काम करते, कोऑपरेटिव्ह बँकार बाबर करन आसात न्ही? होय. कितल्या वरां म्हणसर ड्युटी तुमची? 5:30 म्हणसर. आता अरवांत आता आमी पिंतूर घालां, ते पिंतूर ते पिक्चरांत असली हातेर पळयलां गे? होय, आमगेर वापरताली पयला, आतां आमी करता. तुमगेर वापरता आतांय आसा न्ही? होय होय. कोणें पळोवन ना ताणी लिशाच्या घरा वसी येता, एक रियल लायफ एक्सपिरियन्स मेळटा न्ही लिशा? होय होय. कितें म्हणटाय साप, कितें म्हणटाय? सी, नांगोर. ऑप्शन सी, नांगोर म्हणटाय गी? होय. ओके, देव बरें करूं लिशा उलो केल्ल्याक. ओके ओके. मुकलो उलो आसा. सल्वोदर बाब खंकनाडी तावन उलो केला.
सल्वोदर बाब नमस्कार. हा नमस्कार तुकाय नमस्कार तुम्ही ठीक आहे. आदल्या काळार आणि थोड्या वर्सां आधी उपयोग केल्ल्या अनेक हातेर घेऊन आज आईच्या अंगडाक वयला होय किती होय यादी होय उडास सागी उडास तागी पळयत असतना होय होय नांगोर नांगोर म्हण सांगता तुम्ही होय शी नांगोर नांगोर पक्का गी होय. सारखे गी सारखे सारखे पळया तुम्ही दिल्ली जबाब सारखी गी नांगे पळया इल्लो वेळ राखून रावचे देव जाय जाय बरें देव बरें करो ओके मुकलो उलो आसा काही कंबा तावन ज्योती लायनर आसा हॅलो हॅलो सो ज्योतीबाई नमस्कार. नमस्कार हाच्या आधी उलयला गे हांव हा उलयला कितले पटी कॉल मेळ्ळा प्राइस कितले पटी मेळ्ळा तुमका कॉल मेळटा प्रायज मेळना प्राइज मेळून आनी तर आज जाल्यार मेळून दिने होय होय ओके ज्योतीबाई सांगा आता सवाल येदोळचो तुम्ही पळयला तुमच्या होय. घरांत किती आदली वस्तू काय आसा गे आतली आता ना पळयला हांवें पळयला तुम्ही न्ही कितें सकट पळयले एक 3 वस्तूंची नांवां सांगियत गे म्हाका नांगोर हा मागीर खाल ऑप्शनार दिल्ला सांगा नाका दुसऱ्या खंयचेय सांगा ऑप्शन हा दुसरें गे हा दुसरें अशें नव्हता ओ नानेक पटी चिंतून सांगा आता जबाब कितें म्हण सांगता आता नांगोर 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 म्हणटात न्ही देव बरें करूं ज्योतीबाई उलो केल्ला का मुकलो उलो आसा फेल्सिरेगो काउरतावन हॅलो हॅलो हाय गुड इव्हनिंग गुड इव्हनिंग तुमका रेगो आंटी आमची कशी आसाय हा बरी आहे तू कसो आहे हांव बरो आसा मस्त तेम जालो तुमचे लागीं उलोवन भलायकी पुरा बरी आसा न्ही वय 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 हुशारा हुशारा काउरान काय विशेष काय चलोन आसा गी हा चलो ना पुरा पुरा म्हणजे चलो ना समाज सेवे हा जाऊन दी बरें बरें जाऊन दी समाज बरे करच्या खातीर आनी समाजान कोणाय कितें गरज आसल्यार तुमी वावरतात एक सेवा दितात दिसाय की तुमकां शाबासकी पाठयता देव बरें करो देव बरें करो ओके आता आदल्या काळार गादे कसो वापरचे खातीर येदोळ तुम्ही पळयला म्हण पाती येता वय जाप कितें हा नांगोर नांगोर म्हणटात गे वय वय आता रेगवंटीच्या घरा आयल्यार आदी वापरचे खंयचे पुरा पळोवंक मेळटा आमच्या म्हज्या नवऱ्यान केल्ल्यो बऱ्यो बऱ्यो बतल्यो बतल्यो आहात गे बतल्याचे नाका भारी डिझायनाचे पुरा एक नमुन्याचे एक पिसाय हाडली हा बतल्यो आहात ओके तुमच्या घरा आयल्यार बतलींचे कलेक्शन मेळटा तर न्ही हा मेळटा 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 जाऊ दी देव बरें करूं देव बरें करो थँक्यू बाबा थँक्यू मुकलो उलो आसा फजीर तावन सिंथिया लायनर आसा सिंथिया बाय नमस्कार तुमका नमस्कार तुमकां सवालाक जाप कितें म्हण सांगता ऑप्शन सी नांगोर ऑप्शन सी नांगोर म्हणटात गे वय नांगोर तुम्ही पळयला गे हाच्या आधी हा पळयला खंय पळयला घरात गादे बसतात न्ही तुमका गादे आसा आता हा वय वय ओके जाऊन दी देव बरें करूं हा ओके थँक्यू मुकलो उलो आसा बेड म्हणटा लिडिया लायनर आसा हॅलो हॅलो नमस्कार तुमका नमस्कार सर सो लिडिया बाई हांव चिंता पोरी उलयला गे म्हणून वय वय एक फावटी उलयला ते एक महिना पयले एका महिन्या पयले गे वय वय 1 महिना जालो म्हणून उलो केले गे म्हणून तुम्ही ओके लिडिया बाई खुशी तुम्ही उलो करता आमका मोग दोन उलो करतात आणि आज आदल्यो वस्तू विशयान आमी विचारता तुमच्या घरा खंयची आदल्यो वस्त आसा गे आता ना हांवें घर बांदला पूण आदल्या काळाची पुरो वस्तू हांवें पळयलात खंयचे एक 2 वस्तूंची नांवां सांगियत गे आमी ऑप्शन्स दिल्ली सोडनो हें कुत्तारे तोडपे हा मागीर बाटी हा मागीर बैताडो मागीर ते पुरो वस्तू पळयलात हांवें गाद्याचे काम करतना दुसऱ्यांच्या घरात विचारल्या काल्या म्हणल्यार आमचे टीव्ही पळोवनच्या वीक्षकांक तुमच्या दावनी माहिती मेळटा न्ही त्या खातीर आमी विचारता आता जबाब कितें म्हण सांगता आता सी ऑप्शन नांगोर ऑप्शन सी नांगोर म्हणटात गे वय वय ओके देव बरें करूं उलो केल्ला लिडिया बाय मुकलो उलो आसा काही कंबातावन पॅट्रिक लायनर आसा हॅलो नमस्कार नमस्कार आदल्या काळार गादे कोसूंक वापरचे एक हातेर आमी दुळूच घाल्ले तुमच्या घरांत नांगोर. 4 जाणां पैकी कोणे फर्स्ट जबाब दिल्ली अनंत तुमीन ते गे वय ओके देखून तुमीन ते उलो करून जाप दिवन आसा आता नांगोर म्हणून वय नांगोर ओके देव बरें करूं मानेस पॅट्रिक उलो देव बरें केल्ला करूं. गा मुकलो उलो आसा निर्मार्गातावन निशा लायनर आसा हॅलो निशा हॅलो हॅलो येस सवालाक जाप कितें म्हण सांगताय नांगोर ऑप्शन सी नांगोर म्हणटाय गे वय वय ओके देव बरें करूं उलो केल्ला का
मुखलो उलो असा अशोकनगर तवन प्रकाश. हॅलो हॅलो नमस्कार. नमस्कार प्रकाश बाब. बरो दीस दिव तुमकां बरी सांज मागता हांव. बरी सांज होय. वय सो कितें करता तुमी, व्याप्ती कितें तुमची? व्याप्ती आमी भायर गांवांत गोळटा. बैला गावांत घालतात. आतां खंय आसचें गांवार आसात गे? आतां रजेर आयलां गांवांत आसा. ओके, कितल्या तेंपाची रजा? आमकां एक 2 महिन्याची रजा. ओके, आतां गांवाक येता म्हणटा आसतना सबार संगती खुशी जाता वय मो. होय पण तू 2 संगती खंयचे म्हण सांगित की तुमकां मस्त खुशी जावचें म्हळ्यार गांवाक येवचें म्हणटा आसतना? एक रिलेटिव्ह फ्रेंड्साक आनी पुरो मेळ्ळी येता गांवांत हां तूं जाल्ल्यांक. हां आनी एक नव्या प्लेसाक विजीट करी येता. ओके, नव्या जाग्यांक वचयत म्हणून. होय, तुमचे travel रजेचे केले. दीस गंमत करा आनी होय. सवालाक जाप कितें म्हण सांगा. सवालाक नागोर. नांगोर म्हणटात की नागोर की नांगोर? नांगोर. नांगोर. ओके, देव बरें करूं. प्रकाश उलो केल्लाक. मुखलो उलो आसा बेनेडिक्टा अग्रार न्हू. बेनेडिक्टा बाय हॅलो नमस्कार. नमस्कार. हजबंड वोल्टिशिनली कॉल सुमार येवन आसात न्ही. होय. जाप कितें म्हण सांगता आतां? आमी जाप सी म्हण सांगता नांगोर. ऑप्शन सी नांगोर म्हणटात. देव बरें करूं बेनेडिक्टा बाय उलो केल्लाक. सो कार्याच्या सुरवेर सांगून आसलो प्रकृती स्वामी मोक्कोरसो निजाय की गरजेचो जावन आसा. ह्या दिसांनी आमच्या भोंवतणी आमी पळयल्यार वेदर दिसान दीस बदलून वता आसा. एक पुटी हिंव आसता, एक पुटी दग आसता आनी हिंवेचो काळ म्हूण आमी म्हणटा जाल्यार आतां दगीचो काळ सुरू जायचे. पूण दगी पळोवंक मेळटा, हिंवी पळोवंक मेळटा. पूण खंडीत जावन खंयी एक कडेन आमी मनीस जाल्यार आमी सगळीं असले एक वातावरणाच्या बदलावणाक कारण जाल्यार म्हणटात की तेंचो सूख जावचें आनी दुबाव खंडीत जावन ना. आनी अशें उलयत आसतना फुडलो उलो काणी येता. बिंदूर तावन फ्रँकियाम लायनर आसा. हॅलो सो फ्रँकियाम नमस्कार. नमस्ते नमस्ते. हाच्या आदी उलय लागी म्हणून हांव तुमच्या लागीं वय 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 वय. कितले पटी कॉल केला हाच्या पयले? आधी पटी केला जाल्यार 4 पटी लागले म्हाका मेळो ना. केला लागना. ओके, आज तुम्ही उलो केला. आज आमी आदल्या वस्तू विशयांत उलयतना तुमकां खंयची आदल्या वस्तू उडास येता गे? येता 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 जाल्यार म्हणजे बप्पू घर आसा. अजूनही आसा गाठ्यांत. अजुनी आसा गे? होय अजूनही आसा. म्हणजे जाल्यार म्हणजे बायलेचे बप्पू घरा. खंय ते खंयचो गांव? म्हणजे कारेकारांनी कोळूर आसा भितर. ओके, लागींत आसा पयस ना तर. हाते आसा. हाते गोट्यार आसा. गोट्यार गोरू आसा थंय तर. ओके, गोरवां आसात न्ही. होय. ओके, आतां सवालाक जाप कितें म्हण सांगता आतां? लागोर 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 गे? लागोर आसा पळय. नांगोर? नाही नाही नागोर नागोर. नागोर म्हणटात की ABCD. शी नांगोर. जायत. देव बरें करूं उलो केल्लाक. ओके. मुखलो उलो हांगासर आसा गोल्डा लायनर आसा. गोल्डा निटपडली ताव. नमस्कार तुमकां. नमस्कार. येस, गोल्डा म्हणलें नांव पयले फावटी आयकुनचें. अर्थ कितें म्हणून चिंतून आसा. अर्थ कितें म्हण तुमी सांगल्यार बरें. मस्त बंगार. मस्त भांगार. तुमगेर तर मस्त भांगार आसा गे म्हणून. होय होय. नाही, भांगाराची रेट चडल्या. इल्लो जागो रावा. तरी मस्त बंगार. ओके, जाऊ दे. गोल्डा बाय आतां जाप कितें म्हण सांगतात म्हाका? ऑप्शन सी नांगोर म्हणटात गे? ओके, देव बरें करूं उलो केल्लाक. आनी आयच्या अंगड्याच्या पहिल्या सवालाक जाय तितल्या जाणांनी आमकां उलो केल्लो आसा. तांणी तांच्या घरा आसच्यो आदल्यो वस्तू तशेंच तांकां उडासाक आसच्यो आदल्यो वस्तू आमच्या संगात तांणी वांटून घेतिल्ली आसा. आनी कार्याच्या ब्रेकांनी येवच्या की पयलें ह्या हफ्त्याचे सवाल आमी कितें म्हूण पळोवन येवया. हे कृषी करतना पावसांतावन रक्षणे खातीर रैत उपयोग करतले. एका विशिश्ट रुखाच्या मोडलातावन विणिल्लें आनी हाचें नांव कितें? आनी हे मस्तू हगूर आसता. येदोळूच तुमकां पिक्चर थंयसर फोटो तुमकां थंयसर दाखयल्ली आसा. कृषी करतना पावसांतावन रक्षणे खातीर रैतांनी उपयोग करचे हाचें नांव कितें? 4 ऑप्शनां तुमकां दिल्यांत. ऑप्शन्स पळया. खटलो, चिताळ, सिताळ आनी ताटो. सारकी जवाब कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें. आनी व्हॉट्सॲप करचे नंबर 9380043073 ह्या नंबराक व्हॉट्सॲप करता आसतना तुमचें नांव, गांव, सारकी जवाब आनी कॉन्टॅक्ट नंबर घालून आमकां तुमी धाडचें. तशेंच आमच्या कार्या विशयांत तुमची सल्ला सूचना कितेंच आसल्यार आमच्या कार्याच्या संयोजकाक जरूर संपर्क करून
तुमचो अनुभव तशेंच तुमची अपेक्षा कितें आसा ती आमच्या संग आतां तुमी मांडची. पहिल्या सवालाक आमी या आनी पहिल्या सवालाची सारकी जबाब कितें म्हूण पळया. आयच्या अंगड्याच्या पहिल्या सवाला मेदळूचे एक पिंतूर घाल्ले आनी तें पिंतूर आसलें गाधे कोसूंक वापरचें एक हातेर आनी ह्या हातेराक नांव आसा नांगोर आनी कोणे सकट उलो केला ताणें सगळ्यांनी आमकां नांगोर म्हणलेंच सारकी जबाब दिल्ली आसा आनी तांची नांवां आमी दोगी ससराच्या लाकी बावलाका मेदळूच गेल्यांत. आनी अशें आसतना आदल्या हफ्त्यांत आमी विचारलेले एक अपुर्बाचे सवाल थंयसर आमी पिक्चर घाल्ले आनी ते पिक्चर पळोवन तुमी जाप आमकां धाडूंक आसली. सबार जाणांनी जाप आमकां धाडल्या तर जबाब कितें म्हणून पळया. आदल्या हफ्त्याचे सवाल अशें आसलें वालीक अपुर्बान कोलयो गुंतून तयार केल्लें हे हातेर आदी कृषी करतना पावसांतावन रक्षण घेवंक वापरतले हाका कितें म्हणटात. सो आदल्या हफ्त्यार पिक्चर घाल्लें सो आनी सारकी जबाब आसा गुरंबो. आनी आदल्या हफ्त्याचे सवाल न्ही ह्या हफ्त्याचे सवाल तुमी पळयत आसतना एकूतले तुमकां बगूंक पुरो पूण आमी लास्ट विकार तुमकां विचारलें कोलयांनी केल्लें एक हातेर आनी ह्या हफ्त्यान आमी विचारना आसा एकाच मॉडलान केल्लें कितें म्हणून देखून कन्फ्यूज जावची गरज ना. आनी कोणें सारकी जबाब दिल्या आतां तांच्या पैकी इनामां हांकां फावो जाता. डेन्झेल प्रकाश डिसोजा नमान बाळोक जिजू मैनाळे लाभता. उदय शिरताडी दैविक अमृत मैनाळे. लिओ पायस विटला अर्सो मैनाळे. रॉबर्ट कॅस्टलिनो किन्नीगोळी उजवाड पंद्राळे. विल्सन पिंटो निरोडे आमचो संदेश मैनाळे. ॲस्लिन सल्डाना निर्मार्गा रेगिस्तानांतले फुल. फ्लाविया अल्बुकर्काची कोंकणीक अनुवाद केल्लो बूक. फ्रांसन मिनेझस केलराय किमू स्टानी बेळासो काणी असो पुंजो आनी विन्सेंट लोबो नारावी दोहा कतार तुका सेवाक मैनाळे फावो जाता. कोणाक वर्गणी लाभल्या दया कर्ण कोणाच्या एड्रेसार ती वर्गणी पावयजे म्हणून आमकां तुमी तिळसूचें आनी वर्गणी दिवचो उद्देश इतलोच आमची कोंकणी भास उरा जाय आनी कोंकणी वाचपी सडा जाय म्हणून दया कर्ण आमचो उद्देश जारी जावंक तुमी आमकां सांगात दिवचो. आनी अशें आसतना कार्य मुखारसून आमी व्हरता आनी आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल इल्लेशे खाणा विशयांत खावच्या विशयांत कितें म्हणून पळया. आमी सगळीं खेळी घाता आनी खेळी पुरा खाली जाल्या उपरांत गडायंत कितेंय उरता आनी कितें उरता ताका एक नांव आसा कितें म्हूण आपयतात आनी तुमकां कळच्याक एक पिक्चर येदोळूच घाला आनी ऑप्शन्सां दिल्यांत माव गिरोप नार आनी गोडके. ह्या दिसांनी आधुनिकता वाडोवन येता आसतना आमी कोंकणी भास वापरचे उणें 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 जावन आयलां आनी भुरग्यांच्या शिकपाक लागून घरांनी इंग्लिशीच उलोवचें चड जालां आनी अशें आसतना कोंकणी शब्द जरूर आमी वापरीत जाय आनी तोच जावन आसा आमच्या कार्याचो उद्देश म्हणून हांगासर कॉल काण घेता. कुलशेकर तावन मनिका बाय लायनार आसा. नमस्कार तुमकां. नमस्कार तुमकां. सवालाक जाप कितें म्हणटाय मनिका बाय. डी वचून सांगा. डी गोलके. गोडके. ओके देव बरें करूं. तुमी दिल्ली जबाब सारकी घेना आनी पळया इल्लो वेळ राखून रावा. बुकलो उलो आसा फ्लोरीन पलिमार तावन. फ्लोरीन बाय नमस्कार तुमकां. फ्लोरीन बाय तुमची इल्ली वळख दिव्येत गी कितें करता तुमी. आमी घरा आसा. सो तुमी घराच आसात. कितली वर्सां जावन पल्लीमारांत वस्ती करन आसात. 20 वर्सां जावन. 20 वर्सां जावन न्ही. होय. आतां एक सवाल आमी घाला. खेळी घातात तुमी. खेळी केल्या उपरांत कितें उरता. डी गोडके. डी गोडके उरता म्हणटाय गे. होय. ओके आतां आमच्या घरा पूण केळी जाल्यार खेळी केल्या उपरांत एक ट्रे उरता नातल्यार केळी दवरल्यार आयदन उरता न्ही. होय हे गड्याचे गोडके ना. ओके गड्याचे गोडके उरता म्हणटा तुमी. होय. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. मुकलो उलो आसा कुलशेकर तावन जसिंता लायनार आसा. गुड इवनिंग. नमस्कार तुमकां. नमस्कार. उलयला गे. होय उरलेला. प्रायझां मेळ्ळ्या न्ही तुमकां. होय मेळ्ळा. प्रायझां दुसऱ्यांक मेळाचे न्ही. युनिटी हॉस्पिटलाची. ओके युनिटी हॉस्पिटलाक वचून हेल्थ चेकअप केलें गे तुमी. केलें. कशें जालें. बरें करून तुमकां तांणी ट्रीट केलें म्हूण पाती येता. बाय सवालाक जबाब कितें म्हूण सांगता आतां. जबाब ऑप्शन डी गोडके. ऑप्शन डी गोडके म्हणटात. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. तुका देव बरें करूं. मुकलो उलो आसा कारकोळ तावन किओन लायनार आसा. हॅलो किओन. हॅलो. सो किओन खंयच्या क्लासीन शिकताय तूं. 6th.
सिक्स्ताक कोंकणींत कितें म्हणटात पण लागी मम्मी आला रिसार विगी कितें इल्लें सिक्रेट कॉन्वर्सेशन जालें थंय न्ही कियोन कियोन खंयच्या इस्कॉलान शिकताय सो इस्कॉल कशें गंमत गी बरें जाता गी एग्जाम चलता आसा न्ही तुज्या एग्जामाक बरें जावन दी ऑल द बेस्ट म्हणटा थँक्यू. येस आता सवाल विचारला न्ही त्या सवालाक जाप कितें म्हणटाय ऑप्शन डी. वचून सांग पळया ओके. कितें गोडके. गोडके ओके देव बरें करूं कियोन उलो केल्ला हाका मुकलो उलो आसा मुठ बिद्रे तावनो आयरीन बाय या गुड. नमस्कार तुमका नमस्कार. आयरीन बायची लिवळो कर दिव्यत गी कितें करतात राहून ते विद्यागिरी. हा विद्यागिरीन रावतात न्ही वय वय वय. ओके आता कितें वावर करतात गी घर ना सांभाळतात घरात तसा. ओके व्हडली जबाबदारी तर तुमका वय वय. न्ही कितली जाण आसा तुमगेर आम्ही दोघां तशी हजबंड वाईफ. तुम्ही दोघांच आसची ओके आता तुम्ही दोघांनी सांगाता म्हणून निर्धार केल्लो कितें खेळी पुरा जवाब केलो घे. तुम्ही दोघांनी खेळी केल्यार खाले उरता डी गोडके. डी गोडके उरता गे वय वय वय. ओके देव बरें करू आयरीन बाय देव बरें करूं. मुकलो उलो आसा जूड कोट्टारा तावन हॅलो. नमस्कार जूड नमस्कार. कितें करतात तुमी इल्लें वळख कर दिया पळया आम्ही आता करा आसा जेवण आनी पुरो आतां टीव्ही पळयतात आसा. लायफान कितें करता म्हळ्यार वावर करतात गी लायफांत इल्ले तोट आसा हा. आनी पयले गांवांत इल्ले गोळ्ळां हा आता भायर गावाक गेल्लो आता तेर आसा. ओके पयले फावटी उलो करचे गी म्हणून न्ही एका म्हयन्या भितर आता वचोंक आसतलें 15 दिसांनी. ओके पयले फावटी उलो करचे गी म्हणून तुमी ना हे सेकंड टाइम आमी उलो करचें. ओके सेकंड टाइम तुमी उलो करनासात तुमचे कडेन उलयता आसतना जाय खुशी जाता आनी आयच्या अंगट्यात आमी विचारलेले सवालाक जवाब कितें म्हण सांगतात ऑप्शन डी गोडके. ऑप्शन डी गोडके म्हणटात गे होय म्हळ्यार आमच्या हांगा मस्त हे आनी आसात मस्त गडे आसतले तर न्ही होय केळमे आनी आसात तशें गोत्तूत. ओके मस्त केळमे आसात मस्त गडाय जाता म्हण जालें होय न्ही बरें कर कृशी करनासात सगळें बरें जावं दी होय देव बरें करूं. देव बरें करूं. मुकलो उलो आसा काही कंबातावन रोशल लायनर आसा हॅलो हॅलो. हॅलो Hello. जोशल हाय. जोशल असो तळो पळोवन आयकून खुशी जाली खंयच्या क्लासीन शिकताय तूं पंचवी. पंचव्यान शिकताय न्ही वय. ओके आता तुझे फेवरेट सब्जेक्ट खंयचे सोशल. सोशल का लाग फेवरेट जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज बरी मेळटा म्हणून न्ही वय. ओके बरें जावन दी तुका जोशल आता सवालाक जाप कितें ऑप्शन डी गोडके. ऑप्शन डी गटके म्हणटाय आता गटके म्हणून तुका कळीत आसलें गी वा सांगून दिल्लें गी सांगून दिल्ले. कोणें सांगून दिल्लें दडान. एखाद्या वेळा प्राइज मेळ्ळ्यार कोणाक डाडागी तुका दोघांची 50. दोगांयकी गे ओके जावं दी देव बरें करूं जोशल उलो केल्ला हाका हॅलो. हॅलो लॉरेन्स बाब नमस्कार नमस्ते. नमस्कार. लॉरेन्स आत्तूर म्हणटा आसतना म्हाका एक पुटी बसलिकाचो तुडास आयलो वय वय बळगेलिकाच्या पाटलांच आसा. बसलिकाच्या पाटलांत तुमचे घर गे वय वय. ओके तर नेक्स्ट टाइम आत्तूर येताना तुमचे घर एक पुटी येवन मेळा जेत न्ही कधीच येऊयात. लॉरेन्स कितें कितें वावर करतात तुमी वावर काय ना घरात ते पण तोट्याच्या इल्लेशें काम करता. हा तोटानी आसा आता फेस्त जाले आत्तूरचे माडी आसात वय. वय आता एका हप्त्याचे फेस्त म्हणटा आसतना तुमकां मात बारीक कशी कितें म्हण लागींच आमी जाल्यार हांगा तावन वसा जे म्हणून वय वय. अनुभव गेल्ले आमच्या सांगात वांटून घेवचे तर कितें म्हणटा आता तशा विशयात म्हळ्यार तशा लोक आयलो तितलो आमकां संतोष. हा दुसऱ्यात तसोच आयिल्ल्या लोकांक हर एक लागीं सांगलो आसा आशीर्वाद मेळोन तांणी कितें येवजिलां ते सगळें कामान सफळ तरान पोटा पावत जाल्यार मस्त खुशी जाता. वय खंडीत आनी आमकां देवाचे सालर आसा ते बसाव मेळटा. वय आनी फेस्ता वेळार तुमकां खंडीत जावन लागशिल्ल्यान हर एक दीस फेस्त पळोवन एक अपूर्व असो चौकास म्हणयात हर एक लागीं मेळना तो वय वय वय. बरें मनेस लॉरेन्स आता जबाब कितें म्हण सांगतात
जवाब या सवालाक जवाब गडके तिगांचे आमकां केल्ले आनी पुरो आसात. हा तशें म्हणून गडायांचे आमकां गडके म्हणून सांगून कसो लाभ जाता. ओके गोटके म्हण सांगूंक तुमकां कसो लाभ जाता म्हणटा आतां. होय येस देव बरें करूं उलो केला की मस्त खुशी जाली तुमच्या लागीं उलोवन म्हाका. जायत जायत देव बरें करूं तुमकां. ओके मुखलो उलो आसा निर्मार्गातावन विल्सन लायनर आसा. हॅलो हॅलो विल्सन. गुड इव्हनिंग सर. येस आता केळी पुरा खाली जाल्या उपरांत खालें उरता. ऑप्शन डी सर उडको. ऑप्शन डी गे. आता तुमगेर जाल्यार गोटके उरतात म्हणटाय गे. घडाय हाडटात गे घरा. काय सर. तुमगेर जाल्यार गोटक्यांत उरता म्हणटाय गे. होय सर. ओके तर घडाय हाडटात म्हण जालें घरा. होय सर. ओके देव बरें करूं विल्सन उलो केला का. थँक्यू सर. येस आणि हफ्त्याचे सवाल परत एक पुढे तुमच्या खातीर आमी डिस्प्ले करता आणि ह्या हफ्त्याच्या सवालाक हर एकल्याकी जबाब दिवंक अवकाश आसा. हे कृषी करतना पावसातावन रक्षणे खातीर रैत उपयोग करतले एका विशिष्ट रुखाच्या मोडलातावन विणले आणि हाचे नाव कितें म्हणून तुमी आमकां सांगचे. पिंतूर येदोळूचो टीव्ही पडद्यार घाला आनी 10 जाणांनी हे येदोळूचो पळयले आसतले आणि ऑप्शन्स तुमकां दिल्यात खटलो, चिताळ, सिताळ आणि ताटो. सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचे आणि व्हॉट्सॲप करूंक जाय आसचे नंबर येदोळूचो तुमचे लागीं आसा ना तर टीव्ही पडद्यार येवन आसा. आणि व्हॉट्सॲप करता आसतना दया करून तुमचें नांव, गांव, जबाब ताच्या सांगाता. तुमकां कॉन्टॅक्ट करचे नंबर दया करून धाडा म्हूण सांगूंक हांव खुशी व्हरता. आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवालाक सारकी जबाब कितें म्हूण पळोवचो वेळ. आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल अशें आसले केळी पुरा खावन जाल्या उपरांत कितें उरता म्हूण आमी विचारलें आनी सारके आन्सर आसा गोटकें. आदल्या काळार कोणी काम करून एखाद्या वेळा पयशे दिनातलो धनी आसलो जाल्यार एखाद्या वेळा धनी पयशे दिनातलो तर ताणें सदावत म्हणचें आसलें ताणें दिवचें गोटकें मात्र म्हूण सांगचें आमकां आयकूंक मेळटलें. आनी तशेंच मस्त मेहनत करून कांय मेळनातल्यार ताका खालें मेळ्ळें ताका गोटकें मात्र लाभ म्हणून सांगचें आमकां आदल्या काळार आयकूंक मेळटलें. पूण ह्या दिसांनी हो शब्द वापरचो उणें जाला. पूण उणें जाला सिटीर मात्र आसूंक पुरो पूण हेर जाग्यांनी खंडीत जावन आमची कोंकणी भाशेर आसची ती वैविध्यता आनी विविध शब्द अजून आमकां आयकूंक मेळटा. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो आदल्या हफ्त्याचे विजेत आमच्या स्टुडिओक हांगासर येवन तांचे इनाम स्वीकार करून गेल्यात. तांची एक झलक आतां आमी पळया. आयच्या कार्याच्या तिसऱ्या सवाला दिशेन येता आसतना आमच्या वीक्षकां लागीं एक सवाल. कितल्या जाणांक आदल्या काळार आमी विविध वस्तू पुरा वापरन आमच्या प्रकृते भोंवती आमकां मेळचे वस्तू वापरन खेळिल्लो उडास येता. खंडीत जावन चडावत मालगड्यांक हो उडास अजून जिवाळ आसूंक पुरो आनी असलेच एक साधन तुमच्या मुखार प्रदर्शीत करच्याक आमी अशें येता. तर आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल. आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल येदोळूचो तुमच्या टीव्ही पडद्यार आयला आनी सवाल अशें आसा. आदल्या काळार भुरगीं सीमे कोलो वा बांबू तावन तयार केल्ली खेळा वस्तू वापरतली. हातून मुंडीचे एक फळ बरोवन तकलेर व्हरून रवय जाय. तशेंच सीमे कोलो भितर फळां लुटून दिवची बोडी सीमे कोलो प्रासिल्लीशी मोटवी आसता. तशें जाल्ल्यान पयलें फळ सोमातुदीर वचून बसता आनी त्या उपरांत दुसरें फळ इल्लेशें एर कंप्रेशन जावन येता आसतना उपजोवन पयलें फळ व्हड आवाज करून भायर उसाळटा आनी भुरग्यांक पिस्तूल सोडलोच एक अनुभव जावचो आसलो. आनी ह्या खेळा वस्तूचें नांव कितें. 4 ऑप्शनां तुमकां थंयसर दिल्यात. पेटनोळी, तुर्बेंत, सुकुरनळी आनी रायफल. उडपी तावन मानेस्त लॉरेन्स लायनर आसा. लॉरेन्स नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर. सो लॉरेन्स व्याप्त कितें तुमची. कोणचं घर आसा तुमगेर. तुम्ही दोघां आसात न्ही. ओके आता आमी येदोळूच एक सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार घाल्लें. कोणाय किती बंदूक आनी घेवन शूट केल्लें आगे ना गे.
हांसता म्हणटले तुम्ही हास्य पळयतना मात वसजणा केला आसतले ओके असू द्या भुरगेपणाचे दीस पोखरीपणा खंडीत जावन असो जायचं आणि सवालाक जाप कितें म्हण सांगता आता तुमची ती उलयता ती येस परतान टीव्ही पडदार येवन आसा नमस्ते सुकुरनळी सुकुरनळी म्हणटात गे होय सर ओके देव बरें करू उलो केल्ल्याक ओके मुकलो उलो आसा कोडिकल तावन लीना लायनर आसा लीना बाई नमस्कार नमस्कार सो लीना बाई तुम्ही भुरगेपणाच्या दिसार कितें सकट खेळटले आता आम्ही गुटल्यो आणि पुरे खेळटल्या हा आता आमी येदोळ सवाल एक गेला पळया एक गन्ना बरें आसा कितें म्हणटात त्या गन्नाक पेटनोळी पेटनोळी म्हणटात गे होय ओके देव बरें करू लीना बाई उलो केल्ल्याक देव बरें करो मुकलो उलो आसा बंटवळ तावन लिल्ली लायनर आसा लिली बाई नमस्कार नमस्कार लिली बाई तुमची इल्ली वळख करून दिया व्याप्त कितें तुमची आता कली ओळख करची खंय घरात आसात गी वाड्यार खाली तुमकां हुद्दो आसा गी फ्रिगेचेर खंय हुद्दो आसा गी भारी लो ऐकता म्हाका आवाज आयकना गे ऐकता भारी लो ऐकता स्लो आयकता तर गडाय करची नाका जाप कितें म्हण म्हाका सांगा पेटनोळी पेटनोळी म्हणटात देव बरें करूं लिली बाई उलो केल्ल्याक देव मुकलो उलो आसा येई आडी तावन लुविजा लायनर आसा ये पेटनोळी ये पेटनोळी म्हणटात न्ही होय देव बरें करूं उलो केल्ल्याक थँक्यू ओके आदल्या काळार भुरगीं वासोतावन तयार केल्ली एक खेळा वस्त वापरतली आनी ह्या वस्तूचे नांव कितें म्हणून जबाब दिवच्याक मुकलो उलो हांगासर आसा आयरीन उर्वातावन नमस्कार तुमकां नमस्कार सो आयरीन बाय ओ धाकटी आसतना केलें खेळिल्लो कांय उडास आसा गे आसात कितें सकट खेळटला तुमी टाइल्स गोरी हा मागीर पुरा मन मुनी आनी खेळटल्या ह्या दिसांनी कोणी खेळचें पळोवंक मेळटा गे थोडे कडेन मेळटा आमगेर मेळटा तुमगेर मेळटा न्ही वय तुमगेर एक दीस येवंक जाय आमी जाय जाय ओके आयरीन बाय आता जबाब कितें म्हण सांगता आता पेटनोळी पेटनोळी म्हणटा आता वय ओके देव बरें करूं आयरीन बाय उलो केल्ल्याक देव बरें करूं मुकलो उलो आसा मीना बंटवळ तावन हॅलो नमस्कार बीना न्ही हा नमस्कार तुमकां नमस्कार बीना करेक्ट न्ही वय 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 बंटवळान खंय तुमचो गांव आमचं बांबील बांबेल वय ओके मडम पुरंदी कापू, मडम कापू. हा ओके जाऊं दे आता जाप कितें म्हण वय सांग वय ये पेटनोळ ये पेटनोळी म्हणटात गे वय पेटनोळ वय बांबेलांत पेटनोळी काय सोडल्या की कोणाय की लागेला गे तुम्ही ना 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 दुसऱ्यांनी कोणाय तुमकां लागेला गे ना येदोळ काही येना ओके देव बरें करूं बीना बाय उलो केल्ल्याक देव बरें मुकलो उलो आसा नॅन्सी शिरताडे तावन नमस्कार तुमकां नमस्कार सो नॅन्सी बाय आयच्या अंगड्याच्या तिसऱ्या सवालाक तुम्ही उलो करन आसात पयले दोन सवाल तुम्ही पळयले आसतले त्या सवालाक जाप दोन्ही बसताले आन्सर लाईन मेळवना ओके थंय कॉल केल्यार तुमचें नांव एक दोन पुटी बेता आहलें कोण ना बावलाक ओके आता तिसऱ्या सवालाक जाप कितें म्हणटा आता ऑप्शन ये पेटनोळी ऑप्शन ए पेटनोळी म्हणटात गे वय देव बरें करूं उलो केल्ल्याक ओके मुकलो उलो आसा कारकोळ तावन फ्लोरीन लायनर आसा ये पेटनोळी ऑप्शन ए पेटनोळी म्हणटात गे वय वय इल्लें दुसरें तीन ऑप्शन इल्लें पळया म्हण दिसता म्हाका पुरा पेटनोळी म्हणटा तुमी पेटनोळी गे वय पेटनोळी पेटनोळीत गे वय ओके देव बरें करूं थँक्यू मुकलो उलो आसा गुरुपूर तावन सेव्रीन लायनर आसा सेव्रीन बाय नमस्कार तुमकां नमस्कार नमस्कार ओके सेव्रीन बाय आता सवालाक जाप कितें जागो पेटनोळी पेटनोळी तुम्ही काय ते वापरला गे वापरला आम्ही भुरग्यांनी वापरला तुम्ही वापरला गे भुरग्यांनी वापरला गे भुरग्यांनी वापरला भुरग्यांनी वापरला गे वय 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 भुरग्यांनी काय तुमकां मारला गे तांतो ना हा इल्लेशें लागला न्ही
वय वय आता भुरग्यांनी वापरले जाल्यार कोणी शिकयचे भुरगे बघा शिकतात नाही आता भुरगे शिकतात ते फोना पळून शिकतात पेटनुळ्यांनी भुरगी पळून शिकतात म्हणतात की आताची ना पहिल्याची भुरगी आमची पहिल्याची भुरगी ओके जाऊ दे उलोवन बरी खुशी जाली तुमचं सांगता देव बरें करूं सवलाक जाप दिला आणि मगाच्या वीक्षकांनो हांगासर आयच्या अंगड्यांत आमी विचारलेल्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता व्हॉट्सअप सवाल परत एक पुढे तुमच्या खातीर आमी टीव्ही पडद्यार घालता हफ्त्याचे सवाल अशें आसा कृषी करताना पावसांतून रक्षणे खातीर उपयोग करच्या ह्या वस्तूचे नाव कितें एका विशिष्ट रुखाच्या मोडलातावन विणून हे वस्तू तयार करतात आणि जाप कितें म्हणून तुम्ही आमकां सांगचें तुमकां ऑप्शन्स ह्या परी दिल्यांत खटलो चिताळ सिताळ आणि ताटो सारकी जबाब व्हॉट्सअप करूंक आसचे नंबर तुमच्या टीव्ही पडद्यार आसा तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो दायची वर्ल्ड फिल्म्स सदर केल्ले फिल्म्सांच्या बंदराक लायिल्ले एक अपुर्बाचे फिल्म बापाचे पुताचे नवी फाटल्या साबार म्हयन्यांत आमी सांगून आसा आनी जायते तेंपाक थिएटरांत प्रदर्शीत जाल्लें आसा आनी आदल्या हफ्त्यांत विकेंडाक परत एक फावटी फिल्म पार्टी आयिल्लें आसा आनी एका दिसा पयल्यांत हावसफूल जावन टिकेट्स पुरो सोल्ड आउट जावन जाय तितलो लोक थिएटरा मुसर येवन पार्टी गेल्लो आसा आनी आमच्या वीक्षकांक इतलो मोग दिल्ल्या वीक्षकांक खंडीत जावन आमी निराश करना त्या खातीर परत एक फावटी ह्या विकेंडाक 11च्या फावटी बापाचे पुताचे नवी फिल्म मंगळूरच्या भारत बिग सिनेमासान प्रदर्शीत जातले सोनवारा सांजेर 7:30 वरार आणि आयतारा 5 वरार आणि ताच्या सांगाता उडुपींत 5 वरार फिल्म प्रसार जातले बिग सिनेमासान जरूर हे फिल्म पळया आणि तिकेट्स दाखर पहिल्यांच तुम्ही बुक करा बुक माय शोर तुमकां ऑनलायन तिकेट्स मेळटात लास्ट मिनिटाक वेट करन सुरसूर नाकात की त्यामुळे तिकेट्स जरूर हाऊसफुल येदोळूच जाल्यात आणि खंडीत जावन ह्या हफ्तारी जातली तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो आमच्या कार्यांत आयच्या अंगड्याचे तिसऱ्या सवालाक सारकी जबाब कितें म्हण पळोवचो वेळ आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल आसले आदल्या काळार भुरग्यांनी एक खेळा वस्तू वापरताली आणि ताचें नाव कितें म्हणून आणि सारकी जबाब आसा पेटनोळी आणि चिंता एका कॉलराक सोडून उरल्या समेस्तांनी सारकी जबाबच दिल्ली आसा पेटनोळी म्हणून आणि आता आयला वेळ आयच्या कार्यांत कोणे सकड सारकी जबाब दिल्यांत आज खंडीत बावलो बरला आणि एक 4-5 कॉलां काडल्यार खंडीत जावन जागो असो नातलो आणि अशें आसतना कोणाक इनाम मेळटा म्हण पळया आणि फर्स्ट चीट काडटा आणि तांकां मेळटा युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड मेळटा कार्याच्या प्रमुख प्रायोजका तावन मेळचे इनाम किओन कारकोळ तुका परबी पाठयता दुसरी चीट काडटा तांकां मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे तावन इनाम लभता फेल्सी रेगो काऊर तुमकां परबी पाठयता मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे तावन इनाम लभता तिसरी चीट मुखली चीट काडटा उर्वा तावन आयरीन बायन उलो केल्लो रेक्झिन सेंटर हांचे इनाम आयरीन बाय तुमकां उर्वा तावन उलो केल्लो तुमकां फावो जाता मुखलो उलो आसा लाकेनी केक शॉप हांचे तावन अत्तूर तावन मानेस लॉरेन्स लॉरेन्सचे बेसांव तुमकां जाय तितलें आसा लाकेनी तावन केक शॉप मानेस लॉरेन्स अत्तूर तुमकां लभता मुखली चीट काडटा आनी तांकां आयडियल चिकन हांचे तावन इनाम फावो जाता लिल्ली बंटवॉळ तुमकां आयडियल चिकन हांचे तावन इनाम फावो जाता आनी अखेरीची एक चीट एक प्राइज मात्र बाकी आसचे कैकंबा तावन ज्योती तुमकां विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे तावन इनाम ज्योती कैकंबा तुमकां फावो जाता आनी मोगाचो न्हू अशें आसतना सो अंगडो कितले बेगीन गेलो म्हणून कळोवंकूच ना जाय तितल्या जाणांनी आमकां उलो करन जबाब दिल्ली आसा कॉल केल्या समेस सांग देव बरें करूं म्हणटा आसतना प्रकृतीचो आमी जरूर मोग करया प्रकृती राखया आनी आमच्या आदल्या काळार कितें सकड वस्तू आमी वापर नासल्यो त्यो वस्तू अजून आमच्या घरा साध्य जाता जाल्यार दवरया आनी वापरया म्हूण सांगून आयचें कार्य हांगासर संपयता येवच्या हफ्त्यार नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन हांव परत मेळटा त्या वेळ पर्यंत मोग उडास हासो सदांच असो तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगी ती रोसा केली येवनात घरा
वेदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा